सांगता म्हाका न्हू म्हज्या त्या रे कावन्सिलिंग येता अरे तेरे दळ एकलो म्हाका मेळ्ळो आनी तो म्हणा लागलो आनी ताची बायली ते सांगत आसली आनी म्हणा लागली फादर आमकां कित्याक गी आमचें जिवन बरें ना आनी म्हजो न्हवरो तितलो बऱ्या तरान तेजे बिहेवियर ना तर हांवें म्हळें ओके जालें आतां कितेंय जालें चडून घडटा वय हांव ताका एक्सेप्ट करून ताका बोगसूंक हांव तयार आसा तर हांवें सांगलें ह्याच जाग्यार तूं ह्याच आमच्या कपेलान बसलाय आमचे दैविक गोंयच्या बेतेर मंदिरांत आल्वेर्न सक्रामेंताचें कपेल आसा तूं बसलाय आनी ह्या कपेलान बसला हांगाच तुवें सोडून सोडी जाय तुजें कितेंय आसा कितें दुसरो संबंद आसा ते हांगाच तुवें सोडून सोडी जाय आनी ह्या वेळार हांवें ताका सांगिल्लें जावन आसा एकाद वेळा तूं वचून मागीर फोन कर न्हय तेशें जालें हेशें जालें म्हाका सोडूंक सांगलां तें बरें करचें जाल्यार तुका सोडूंक जावचें ना तुवें हांगाच सोड आनी जें कितें आसा हाचे उपरांत कन्वर्सेशन तुवें दवरचें नाका कित्याक म्हळ्यार तूं तातूंत ऑलरेडी इल्लो गुंडायंत गेलाय आनी तुका तातूंत भायर येवंक जायचें जाल्यार सैतानाक तुवें येस घडये पाट करूंक आसा जायत म्हणा लागलो पूण गेल्लो परतून तेच पोरने रिलेशनशीप ताचो संबंद ताणें करूंक सुरू केलो आनी आजुनूय मोगाचें न्हू ताका भायर येवंक जावना कित्याक म्हळ्यार आमी जेवसारच्या नाडणेक वळख जाता कशें एक पडयल्लो जेवसार आमकांय नाडनंत आसता तें देखून आमचें डिसिजन वन्स एट अ टायम मोगेच्या भाव भयणीनो देवाची वरती काकूत तुमचेर मागता देव सदांच मोगा असो दाळ असो अपुरबाय असो आनी त्या अपुरबायच्या देवा लागीं उलोवंक आमकां भोव खुशी आनी त्या जेजू विशयांत आमकां आयकोंक आनी तें आयकल्लें आमच्या जिवनांत आमी पाळून त्यात जेजू बरी जावच्याक आमचे प्रयत्न आमी सदांच मुखार सून व्हरचे खरेंच मातसो काळ जावन आसा हे व्हरते प्रयत्न मुखार सून व्हरोंक कुरपेचो काळ मोळायचो काळ आनी आमकां आशिर्वादाचो काळ आशिर्वाद देवाचे आमचे वयर सदांच दवरचो काळ त्या देखून आयच्या शिकवणेक आमी मातेवाच्या वांजलांतले थोडीं उतरां आयकोव्या ती जावन आसा मातेवाचो वांजल 6 अध्याय ओळ 22 आनी 23 22वी आनी 23वी ओळ आमकां अशें म्हणटा दोळो कुडीचो दिवो तुजे दोळे सारके आसत जाल्यार सगळे तुज्या कुडींत उजवाड आसतलो पूण तुजे दोळे पाड जातीत जाल्यार सगळे तुज्या कुडींत काळोख पडटलो तुजे भितर आसतलो उजवाडच काळोख जायत जाल्यार काळोखचो कितलो भिरांकूळ जायनाये मोगेच्या भाव भयणीनो जायत्या जाणांनी म्हजे लागीं कावन्सिलिंगा येता आसतना म्हणचें आसा म्हाका वायट चिंतना येतात म्हाका ती चिंतना कंट्रोल करूंक जायनात चिंतना अशें येतात की म्हाका मागोंक सही जायना पर एक दीस 7व्या क्लासचो एकलो भुरगो येवन म्हणा लागलो फादर म्हाका वायट चिंतना येतात खंय जावन ती येतात म्हूण म्हाका कळीत ना शिकोंक जायना मागोंक जायना कद्दाळ पळयल्यार वायट चिंतना येतात 7व्या क्लासीच्या भुरग्याक वायट चिंतना येवची वच भुरगो नेणटो ल्हान आसतना ती चिंतना आसली गे म्हूण हांवें ताका विचारलें ताका तो म्हणा लागलो हें कांय नातलें फादर आतां ही चिंतना येवंक जाल्यार ती वायट चिंतना येवंक जाल्यांत पयलें चिंतना तें कांय ताका कळीत ना आनी तो म्हणटा आतां जायती वायट चिंतना येतात एक सवाल हें गी आमकां येवची चिंतना ती वायट या बरी हें चिंतप आमचें चिंतप हें वायट या बरें म्हणून आमकां हें सवाल एक आसा तुमची जावं तुमी कशें दितात तें तुमकां सोडिल्लें पूण म्हजें सवाल इतलेंच चिंतप वायट या बरें म्हणजे प्रकार चिंतप वायटीनी बरें इट इज न्यूट्रल चिंतप एक न्यूट्रल आतां आमी चिंतलें जाल्यार हें चिंतप म्हूण चिंतलें जाल्यार हें चिंतप आमच्या थंय दाळ येवचें हें चिंतप येवचीच तें स्वाभावीक जावन आसा कित्याक एका मनशाक चिंतची सकत देवान दिल्या आनी असली देवान दिल्ली सकत आमी चिंतून आसतना ती आमचे थंय येता आनी अशें चिंतप न्यूट्रल जावन आसा पूण
हें चिंतप बरें करचें या वायट करचो पावर आमचे थंय आसा. वी आर द पावर हावस. हेका चिंतप बरें जाय तर आमी ताका पॉझिटिव्ह पावर दिवंक जाय. चिंतप खोटें जाय आतां वायट जाय तर आमी ताका नेगेटिव्ह पावर दिवचो जावन आसा. तर आमकां आमच्या जिवनांत चिंतप न्यूट्रल आसतना ताका पॉझिटिव्ह पावर दिल्यार बरें जाता, नेगेटिव्ह पावर दिल्यार वायट या खोटें जाता. हें कळीत जावंक जाय. तर चिंतप बरें करचें हांवेंच, वायट करचें हांवेंत. तर चिंतप कोणेंय नॅचरली तें वायट या बरें म्हणोंक जायना, पूण आमी दिल्ल्या पावरा वयर तें आसा. तर बरें चिंतप आमचे थंय हें जाय तर कितें करीत जाय. जेनेसीस उत्पत्ती ग्रंथ 2 अध्याय 25वी ओळ आमकां कितें म्हणटा पळया. जेनेसीस 2 अध्याय 25वी ओळ आमकां अशें म्हणटा. देवाचें उतर भोव अपुरबाय तरान आमकां सांगचें जावन आसा. 2 अध्याय 25वी ओळ पळया. दादलो आनी बायल दोगांय विणगी आसलीं पूण तांकां लज दिसनातली. प्योर चिंतप. दादलो आनी बायल विणगी आसलीं पूण तांकां लज दिसनातली. उपरांत तुमी मुखार गेल्यार जाल्यार जेनेसीस चॅप्टर 3 उत्पत्ती ग्रंथ चॅप्टर 3 वर्सेस 7 and 8. तेन्ना तांचे दोगांयचे दोळे उक्ते जाले आनी आपूण विणगी आसात म्हूण तांकां समजलें. आतां तुमकां इल्लो विवर ह्या रितीर दिता. केदळा पर्यंत आदाम आनी येव देवाच्या वर्त्या नदरेंत आसलीं. ह्या वेळा सगळें बरें तांकां दिसलें. एवरीथींग वॉज परफेक्ट फॉर एडम एंड यू. आनी देवान रचलेलें हर एक परफेक्टच आसलें. त्या देखून आमी म्हणटा दे वर इन पॅराडायस. म्हळ्यार ते सर्ग राजांत आसलीं. एक कडेन आमकां वाचूंक मेळटा दे लॉस्ट द पॅराडायस. पॅराडायस म्हळ्यार एक जागो न्ही. आमी चिंतूंक पुरो पॅराडायस म्हळ्यार इतलोच एक जागो बरो सर्गसो आनी उतलो सर्ग नातुल्लो आनी बरें नातुल्लो ना. सगळें देवान रचलें बरें आसलें. आनी हातूंत आदाम आनी येव आसतना सगळें बरें आसलें आनी तांकां सगळें परफेक्ट दिसलें. देवान रचलें. एवरीथींग वॉज गूड. आनी अशें आसता कितें जालें आदाम आनी येवे वयर एक देवाची नेसण आसली. कसली नेसण. द गार्मेंट ऑफ ग्रेस म्हणटा आमी. जी गार्मेंट ऑफ ग्रेस. और कोंकणीन सांगचें जाल्यार कुर्पेची नेसण तांच्या बोवारी आसली. देवान भोव अपुरबाय तरान आदाम आनी येवेक रचतना ताच्या कुर्पेच्या नेसणांत तांकां सोबायिल्लें जावन आसा. ह्या देखून कितें ती पळयतालीं. दे वर लुकींग एट डिवायन आय. देवाच्या दृश्टेंत दैवीक दोळ्यांनी ती पळयतालीं. आनी हर एक तांकां बरें दिसतालें. हर एक कितें आसलीं जावं ती रूख झाडां फळां मनजाती ह्या सुकणीं कितें सगळें आसा. मनशां एकामेकाक आदाम आनी येव एकामेकाक पळयत आसतना तांचे थंय कितें म्हणटा आमकां उत्पत्ती ग्रंथांत ती दोगांय विणगी आसलीं पूण तांकां लज दिसनातली. तांचे थंय कांयच उणेपण आसा म्हूण तांकां भोगूंक नातलें. पूण केन्ना ती सैतानाच्या दाबावाक वळख जाली आनी केन्ना ती त्या रुखाचें फळ खावंक गेली आनी तांचे थंय एक तरस एक आपलेशी आशा उदेली. आमी देवा बरीं जाय आमकांय देवाची जाणवाय जाय तर आमी देवा सारकें जाता आसतना देवा वयर होंदोन आमी आसा जाय म्हूण कांय गरज ना. ताका म्हणटात अहंकार. आमी हेरां वयर होंदोन आसाचें म्हणना. हेरांची आमकां गरज ना. हांव म्हाकाच पुरो म्हणटा आसतना तो एका तरेचें प्रायड म्हणटा आमी. एका तरेचो अहंकार येता. आनी हांगाय आदाम आनी येवेक तेंच जाल्लें जावन आसा. तांचे थंय एका तरेचो अहंकार उपजलो जावन आसा. आनी हो अहंकार उपजल्ल्या देखून कितें जालें तांचे थंय क्रमेण ते डिवायन आय म्हणटात पळय दैवीक दोळ्यांची सकत ती अल्टार माजून आयली. आनी तें कितें नेसण देवान तांकां दिल्लें द गार्मेंट ऑफ ग्रेस तें संपूर्ण तरान तांणी होगडोन घेतलें. आनी आतां न्यून्यतेगळो म्हणटा आमी. द ह्युमन आय वॉज ओपन्ड. पळया आतां ह्युमन आय वॉज ओपन. द डिवायन आय स्लोली लॉस्ट द फोकस.
द डिवायन आई लॉस द फोकस. आनी ह्या देखून कितें जालें तांचे थंय इम्परफेक्शन हे दोळे एवरीथिंग वॉज परफेक्ट फॉर दॅम. सगळें सारकें आसलें, कांयच उणें नासलें, देवान रचलें हर एक बरें आसलें. पूण आतां ह्या ह्युमन आई देखून तांणी हर एकांतय उणेपण पळयलें. इम्परफेक्शन म्हणटा आमी, न्यूनतेಗಳು म्हणटा कन्नडांत. आनी हें तांणी पळयत आसतना तांकां दिसलें आपलें विणगें म्हणून आमी विणगे आसा. हे दोळती विणगे आसली तांणी तें पळोवंक ना. कित्याक म्हळ्यार तांचो डिवायन आई दैवीक दोळो मात्र उगतो आसलो आनी दैवीक दोळ्यान ती पळयताली. आतां दैवीक दोळ्याक दंपण आयली. कित्याक पातक तांणी केलें, देवा विरोध ती गेली. देव विरोध म्हळ्यार अविधेय जाली. देवान सांगलें जावन आसा ह्या रुखाचें फळ तुमी कांय नाकात. 2 रूख आसले, एक बरें आनी वायटाच्या जाणवायेचो रूख आनी दुसरो रूख जिविताचो रूख. एका रुखाचें फळ तुमी खावं नजो म्हणून देवान दिल्लें तें कमांड तांणी संपूर्ण तरान होगडोवन घेतलें. आनी ह्या वेळा तांचो ह्युमन आय मनशाचो मातसो दोळो उगतो जाता आसतना हर एकी उणेपण तांणी पळयलें, हर एकी उणेपण तांणी पळोवंक सुरू केलें. आनी आतां कितें जालें, तूं सारकें राय, हांव सारकें ना, आनी हांगा रचल्ली रचनाय सारकी नात. रूख इतलो परफेक्ट आसलो तोय सारको ना, इम्परफेक्शन पळोवंक दिसलें. फुलां तीं परफेक्ट नात, फळां तीं परफेक्ट नात, सुकणीं, सावजां, सागोर कितें आसा तें सगळें तांकां इम्परफेक्शन दिसलें. मोगेचे भावन आनी भयणीनो, केन्ना आमी ते अविधेय जावन देवा विरोध वेता तेदळ आमकां सगळें सारकें दिसना. केन्ना आमी आमच्या मनशा सैमान सयत एका मनशाक आमी मस्तो लायक केलें जाल्यार ताणें कितेंय केल्यार ताचें कितेंय फॉल्ट आसल्यार कितेंय चुकी आसल्यार आमी ते माजोवन व्हरोंक तयार आसा. पूण ते मनीस आमकां जायना म्हळ्यार ताचे थंय नातले चुकी सयत आमी उखोल धरता. कित्याक म्हळ्यार आमचें थंय आसलो डिवायन आई तो बऱ्या तरेन काम करूंक शकना आनी आमचें चिंतप ताका आमी दिवचो फावार खंयचो आसा ताचे वयर आमचें जिवान होंदोन आसा. त्या देखून ही आडवरलेल्या रुखाचें फळ केल्ल्या देखून तांचें चिंतप वेगळें जालें. आतां हे दोळ देवा सारकें आसलें तांचें चिंतप. आतां देवाच्या चिंतपाक विरोध तांचें चिंतप जालें. पळय, आतां देवा बरें आसतना तें चिंतप पॉझिटीव बरें आनी सगळो तसो पावर देवाच्या पावर सांगता आसलो डिवायन थॉट. डिवायन थॉट म्हणटा आमी. आतां केन्ना ती देवा विरोध केली, तांचें चिंतप वेगळें जालें आनी तांकां कळ्ळें आमी विणगे आसाव. त्या देखून 3रो अध्याय आमकां सांगता तेन्ना तांचे दोगांयचे दोळे उक्ते जाले आनी आपूण विणगे आसात म्हूण तांकां समजलें. आमी उत्पत्ती ग्रंथान पळयल्ले प्रमाणे तेन्ना तांचे दोगांयचे दोळे उक्ते जाले आनी आपूण विणगे आसात म्हूण तांकां समजलें. देखून ताणें अंजुराच्या रुखाची पानां गुंतून ती आपल्या पेंगटाक बांदली. पळया, पेंगटाक बांदली. हे दोळ सगळे विणगे आसली पूण तांचे थंय ते कितेंच थापावत नासलो. इम्परफेक्शन तांकां पळोवंक दिसो ना. कित्याक दैवीक द डिवायन थिंकींग, द डिवायन थिंकींग आमच्या जिवनांत आमी जायते फावटी अशें आसता. मोगाच्या भावन आनी म्हण आमचे दोळे उक्ते जावन आपुरबाय तरान आमी पळोवंक शकता. केन्ना आमचे थंय ते दैवीक चिंतप आसतना, देवाचें द डिवायन थॉट आमचे थंय आसतना आमचें चिंतप केदाळय पॉझिटीव आसता. सैतानान पळय कशें येवेक नाडलें. आमी पळयलें जाल्यार येवेक आमी तिणें ती बुल्ली तशें जालें अशें जालें म्हणटा आसतना ह्याच प्रमाणे ताणें नाडिल्लें जावन आसा की सैतान येवे लागीं म्हणा लागलो देवान एका रुखाचें फळ खावंक नजो म्हणा गी तुमकां. पळया, तुमकां खावंक नजो म्हणा न्ही गे. आनी त्या वेळा वय आमकां खावंक नजो म्हूण सांगला. जेवसार म्हणा लागलो खावंक नजो म्हूण सांगला पूण पळ नजो म्हूण सांगला गी. जेवसारान सेन नाडचें मोगाचें न्हू. आज नाडगी जेवसार कितल्या जाणांच्या जिवान पिडार करन आसा. कितलें आपुरबायचें चिंतप आमचें आसा जालें, कितलें तें चिंतप आमी पॉझिटीव करून घेवचें आसलें, त्या प्रमाणे डिवायन करून घेवचें आसलें. आज आमी तें प्रोफेन करून घेतलां. कित्याक आमी तें चिंतप पॉझिटीव बदलाक चड नेगेटीव गेलें. कित्याक आमी तेच्या नाडगे जेवसाच्या नाडणेक वळख जाल्या. उपरांत कितें म्हणटा पळया, तुमकां खावं नजो म्हूण सांगला पूण पळय नाका म्हणोना न्ही गे. ना, पळय नाका म्हणोना पूण येवंक ना लागली. उपरांत जेवसार म्हणालो आपूण नाका म्हळाय. ना, आपूण नाका म्हणोना.
खावनाचो म्हूण सांगला आनी उपरांत म्हणा परमळ काडे नाका म्हळाय ना परमळ काडे नाका म्हूण सांगो ना साबा नाका म्हळाय खावनाचो म्हूण सांगला साबा नाका म्हळाय ना अशें जेवसार नाडटा जेवसार नाड 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 येवेक पडयता पळय हेंच जावन आसा आमच्या जिवनांत ताकाच आमी केन्नाय एक डिसिशन काण घेता आसतना आमी पडले हांव जावंक पुरो फातकार जावंक पुरो नेगेटीव इम्पल्सान आमी गेले हांव जावंक पुरो पूण आमी थंय जावन उठून येयचे जाल्यार क्विक सडन डिसिशन काडूंक जाय ना तर येत प्रमाणे जेवसार नाडन 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 त्या डिसिशनांत परत आमी वचोंक पडटा तुमकां सांगता म्हाका न्हू म्हज्या त्या कावन्सिलिंग येता रेतीर एकलो म्हाका मेळ्ळो आनी तो म्हणा लागलो आनी ताची बायली ते सांगता आसली आनी म्हणा लागली फादर आमकां कित्याक गी आमचें जिवन बरें ना आनी म्हजो नवरो तितलो बऱ्या तरान तेजें बिहेवियर ना तर हांवें म्हळें ओके जाल्लें जालें आतां कितेंय जालें चडून घडटा वय हांव ताका एक्सेप्ट करून ताका बोगसूंक हांव तयार आसा तर हांवें सांगलें ह्याच जाग्यार तूं ह्याच आमच्या कपेलान बसलाय आमचे दैविक गोंयच्या रेतीर मंदिरांत आल्वेर्न सक्रामेंताचें कपेल आसा तूं बसलाय आनी ह्या कपेलान बसता हांगाच तुवें सण सोडी जाय तुजें कितेंय आसा कितें दुसरो संबंद आसा ते हांगाच तुवें सण सोडी जाय आनी ह्या वेळार हांवें ताका सांगिल्लें जावन आसा एकाद वेळा तूं वचून मागीर फोन कर न्हय तेशें जालें हेशें जालें म्हाका सोडूंक सांगलां देव बरें करचें जाल्यार तुका सोडूंक जावचें ना तुवें हांगाच सोड आनी जें कितें आसा हाचे उपरांत कन्वर्सेशन तुवें दवरचें नाका कित्याक म्हळ्यार तूं तातूंत ऑलरेडी इल्लो गुंडायंत गेलाय आनी तुका तातूंत भायर येवंक जायचें जाल्यार सैतानाक तुवें येस घडये पाट करूंक आसा जायत म्हणा लागलो पूण गेल्लो परतून तेच पोरणे रिलेशनशीप ताचो संबंद ताणें करूंक सुरू केलो आनी आजुनूय मोगाचें न्हू ताका भायर येवंक जावना कित्याक म्हळ्यार आमी जेवसारच्या नाडणेक वळख जाता कशें एक पडयल्लो जेवसार आमकांय नाडनंत आसता तें देखून आमचें डिसिशन वन्स एट अ टायम फिल्मान तुमी पळयलां जाल्यार जावंक पुरो एकाद वेळा सीन बरी जावना कट म्हणटात त्याच वेळा कट म्हणटात आनी कट करतातच आमच्या जिवनांत वायटांत आमी आसतना वायट चिंतप आमी ताका जाय जाल्लो फावर दिता आसतना आमी तें थंयच खट्ट करी जाय त्याच वेळार आनी त्या दाळा आमचें थंय बरेंपण येता ना तर जेवसार नाडनंत आसता आनी कितें करता हे वेग तो पडयता आनी त्या द्वारी आदांव सयत पडटा आनी दोगांय लिपोन रावतात ह्या वेळा पळया देव सण सोडिना जावंक पुरो आमी थोडे फुडें पयस वता जावंक पुरो आमच्या वायट चिंतपाक आमी चिंतपाक दिल्ली वायट सगत आमकां पातका आवडटा पूण देव सोडिना ताणें दिल्लें तें गार्मेंट ऑफ ग्रेस कुर्पेची नेसण ताणें होगडून घेतल्यार देव परत ती तांकां दिवंक आश येता त्या देखून देव तांकां 4 सवालां विचारता आदांवक 4 सवालां विचारता आनी ह्या 4 सवालां देखून तो ताका फाटीं येवच्याक तो ताका आपयता पयलें तो विचारता तूं खंय आसाय वेर आर यू देवाक कळीत आसा कितें जालां म्हणून त्या येदेन बेगीन कितें जालां तांकां सरपान नाडला जेवसार सरपा मारिपात आयला आनी ताणें आड व्हरलेलें पळ केलां तें सगळें देवान पळयलां पूण देव परत तांचे दोळे उक्ते करूंक ते दांपल्ले डिवायन आय उक्ते करून त्या डिवायन थिंकिंगा फाटीं येवच्याक देव ताका आपयता वेर आर यू तूं खंय आसाय आनी त्या वेळार तो दिता जाप हांव हांगा लिपोन आसा कित्याक आमी विणगे आसा त्या जे देव ताका विचारता विणगो आसाय म्हूण कोणें सांगलें हू टोल्ड यू दॅट यू आर नेकेड पळया विणगो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें आड व्हरलेल्या रुखाचें फळ तुवें केलाय आड व्हरलेल्या रुखाचें फळ तुवें केलाय डीड यू ईट द फ्रूट ऑफ फॉरबिडन ट्री म्हूण विचारता आनी 4थें सवाल हें तुवें कित्याक अशें केलें वाय डीड यू डू दीस आमकां हें सगळ्यांक एक तें लिसा मोगाचें न्हू देव आमी पातकान पडटा आसतना आमी सुखी करता आसतना आमी देवात हांव पयस वता आसतना असेंत आमकां आपयता खंय आसाय तूं खंय आसाय आनी आमी ताका जावप दिवंक जाय आनी ती जावपा प्रमाणे तो आमकां ताच्या लागीं आपयता उपरांत तो म्हणटा कोणें सांगलें तुका तूं विणगो आसाय म्हणून आनी तो म्हणटा तुवें त्या फळ केलाय गी आड व्हरलेल्या रुखाचें फळ केलाय गी म्हूण विचारता आनी देव म्हणटा अशें कित्याक तुवें केलें नितळ
आसलें कोसेद आतां मेळ्ळें जालें. चिंतप बरें आसल्यार आमी सुडाळ आसयत मोगाचे न्हू. कित्याक हांव तुमकां सांगता गे म्हळ्यार आमी जायते वटेन चिंतप बरें करन अपुरबाय तरान जियेले हांव तर चिंतपाक पॉझिटिव्ह सकत दिली तर आमी खंयच्याक भियेना. कित्याक म्हळ्यार आमी वायट केलें तेन्ना मात भियेचें पडटा. ल्हान आसतना जाल्यार आमी कितेंय चूक केली जाल्यार ते ल्हान सोरी करतात, थोडे फावटी पटी मारतात, ते दळ कावजेन बसचें पडटा. पूण पटी मारनासतना नितळ काळजान सुडाळ उलोवणें आसलें तर आमी कितें म्हणटा, हे भुरगें कितलें बरें, हो भुरगो कितलो बरो, सुडाळ उलयता, कांयच लिपयना. तें लिपोवन आसचें तें आसा पळय, तें आमकां वायट करूंक शकता. त्या देखून आमच्या न्यूट्रल आसल्या चिंतपाक कसली सकत आमी दिता. पॉझिटिव्ह सकत दिल्यार आमी सदांच अपुरबाय तरान सुडाळ आसयत. नेगेटिव्ह सकत दिली जाल्यार त्या चुकींत आमी पडोवन आमचें चिंतप वायट जावन आमचें तें बरेंपण आमकां मेळना आनी आमी सुडाळ जिवान जियोंक जायना. एकलो तरणाटो रेतेरेक आयिल्लो. बगलेक चली बसून आसली. आमच्या रेतेरींत कोणूय खंय बसयत एक चली बसून आसली आनी हो तिका पळयतालो. आनी अशें पळोवन तो म्हणूंक लागलो, म्हाका तिका पळयतना फातकान पडया म्हण बगलें फादर, फातकान पडया म्हण बगलें. तें ताणें ताच्या चिंतपाक पळय एक पॉझिटिव्ह पावर दिवच्या बदलाक नेगेटिव्ह पावर दिल्लो जावन आसा. कशें तें पॉझिटिव्ह पावर दिव येतालो. देवान एक अपुरबायेचें भुरगें रचलां. हे देवाचेर रचना ताच्या स्वरुपान आनी सारक्यान रचलें. देवाक आर्गां दिव येता आसलें. सच ए ब्युटिफूल गर्ल यू आर क्रिएटेड, सच ए ब्युटिफूल क्रिएशन यू हॅव म्हूण ताणें सांगीत आसलें. पॉझिटिव्ह पावर दिव येता आसलें. रेतेरेक आयलां, भोव पवित्र, रेतेरेक भोव मोग आसा, देवाचो मोग आसा, जेजू कडेन उलोवंक आयलां म्हूण अशें जायतें ताणें पॉझिटिव्ह चिंत येता आसलें. आनी ताचे तावन ताणें प्रेरण घेवं येता आसलें. ताच्या बदलाक हाचें चिंतप वायट करून घेतलें जावन आसा. आनी ह्या वायट चिंतपा देखून कितें जालें, ताचें तें नाका जाल्लें चिंतना उपरांत काम करूंक लागलें खंय. तो म्हाका म्हणटालो, ह्या देखून हांवें चिंतलें फादर, म्हजी रेतेर जाल्ले उपरांत कसो म्हणी करून ताचे नंबर काडूंक जाय आनी ताका कॉन्टेक्ट करीत जाय. फाटीं गेल्ले उपरांत ताका खंय म्हणी आपण व्हरो जाय, जावंक पुरो त्या कात्री पार्काक, जावंक पुरो त्या बिचांक, खंय म्हण वचून ताचे कडेन इल्लो वेळ उलय जाय. मात्र न्ही तें उलोवन मागीर कितें जाता, दोळ्यांक दोळे दिवन दोळ्यांच्या दिश्टींत आमी पळोवन सगळो संवसार आमी त्या दोळ्यांत पळोवंक शकता घडना म्हूण हांवें चिंतलें. म्हाकाय तो संवसार पळयचें म्हूण म्हाका बगुल्लें जावन आसा म्हणा लागलो. हांवें ताका सांगलें, पयलें सगळो संवसार दोळ्यांनी दिसता, मागीर त्याच दोळ्यांनी उजोय दिसोंक सुरू जाता. तें प्रॉब्लेम नातल्यार आमकां प्रॉब्लेम जाता नातलें म्हणें. आनी म्हणा लागलो, फादर दीस इज जस्ट ए थॉट हॅड कम दॅट टायम. आनी त्या चिंतपाक हांवें एक वायट रितीर एक सकत गल्ली जावन आसा, पावर दिल्लो जावन आसा. आनी तो म्हणटा, इट्स जस्ट ए इनफॅच्युएशन, म्हळ्यार कुडी रक्ता मासाच्या वंदवणेंत म्हाका वळख केल्लें जावन आसा म्हणटा. मोगाचें न्हू, चिंतप न्यूट्रल, पूण कितें त्या भुरग्यान केल्लें जावन आसा. त्या पॉझिटिव्ह पावर दिल्लो जाल्यार कितल्या अपुरबाय तरान ताणें देवाक आर्गां दिवं येता आसली. हांगा आमी जायते बटी चुकोन पडल्या. आमी देवाक आर्गां दिवंक शकना. कित्याक म्हळ्यार आमचें चिंतप आमी पॉझिटिव्ह करून घेना. केन्ना आमचें चिंतप आमी पॉझिटिव्ह करून घेता, ते दळा ऑटोमॅटिकली आमी चिंतप तें पॉझिटिव्ह करून घेतिल्लें जायतें बरें म्हूण आमकां हाडूंक शकता आनी देवाक आमी आर्गां दिवंक शकता. हांव SLCंत आमच्या भुरग्यांक मर्चंट ऑफ व्हेनिस ड्रामा काडून घेता आसतना शिकयता आसतना हांवें आमच्या भुरग्यांक सांगचें आसलें की जाल्यार भुरगीं बरे तरान आसा जे मनशाक, यू शूड बी ऑलवेज ब्रदर्स अँड सिस्टर्स. यू शूड बी ऑलवेज ब्रदर्स अँड सिस्टर्स फॉर वन अनदर. आनी चड जावन आमच्या क्रिस्तांव भुरगीं थंय कोणी नासलीं म्हज्या क्लासींत. आनी ह्या वेळार एकलो भुरगो SLC उठला आनी म्हणूंक लागलो, फादर इफ वी आर ऑल ब्रदर्स अँड सिस्टर्स then how to marry. ताचें चिंतप तशें गेलें आनी तो इल्लो बरी फ्री आसली भुरगीं. तो म्हणूंक लागलो, देर कॅनॉट बी मॅरेजीस then we cannot marry. If all our brothers and sisters. त्या वेळार ताका हांवें दिल्लें उतर जावन आसा लुकाचो वांजल जेजून कशें ताका लग्ना विशयी विचारतना ताणें दिल्लें उतरच त्या भुरग्याक हांवें थंयच सांगलें जावन आसा. लुकाचो वांजल 20वा अध्याय
ओल्ड 34 and 36. Lucaso Vangel अध्याय 20 ओल्ड 34 to 36. किती म्हणता पळय जेजून तांकां जाप दिली. ह्या काळाचे दादले आणि स्त्री हो मात लग्न जातात, पूण मुखल्या काळाचे म्हणजे पुन्हा जीवनपणा योग्य जाल्ले दादले आणि स्त्री हो लग्न करण ज्ञानांत दिनांत. देवदूता सारकी ती कित्याक ती मरणांत, ती देवाची भुरगीं कित्याक ती पुन्हा जीवनपणांत वांटेली जातात. पळया कितल्या पुरबाय तरान जेजू तांकां सांगता देवदूता सारकी आमी जावंक जाय. पयले आमी पळयलें जाल्यार उत्पत्ती ग्रंथांत देवाच्या रचनांत त्या प्रमाणे आदाम आनी एवेक देवान रचिल्लें जावन आसा. आनी तेच खुरपेचें नेसण ती नेसोन आशिल्ली जाल्यार तेच देवदूतां बरी ती आस्ती आसली. देवा पर्यंत नितळ निर्मळ ती आस्ती आसली. केन्नाच ती आपल्या जिवान होगडोन घेनातली. पूण कितें जालें संपोन तरान ती चुकली आनी त्या प्रमाणे ती पडल्या देखून तांचें सगळें चिंतप कोटें जावंक पावलें. अपुट्ट बरें चिंतप आसलें जाल्यार आज आमी एकामेकाक पळयत आसतना तोंडांत उदक येतें आसलें एकामेकाक पळयत आसतना ती रूच सागच्या खातीर आमी जायते आशेता आसली. मनशाची रूच आमी साका जाय. मोगाच्यान मनशाची रूच आमी साका जाय. हर एकली आमी चिंत कोणी जावं दी बोवापूर बायतारान तांच्या मोगाची रूच साका जाय, तांच्या वर्त्या उतरांची रूच आमी साका जाय, तांची रूच आमी साका जाय, तांच्या जाणवायची रूच आमी साका जाय, तांच्या पवित्रपणाची रूच आमी साका जाय. आनी अशें आसता सिरकाच्या ग्रंथांत आमकां कितें म्हळां म्हणून आयकुया. सिरकाचो ग्रंथ चॅप्टर 14 वर्सेस 1 and 2. 1 and 2. जो मनीस आपल्या उतरांनी गुन्यांव करिना आनी आपल्या पातका वरवीं कंतीन बुडोवन कश्टना तो बागी. पळया तो आपल्या उतरांनी गुन्यांव करिना आनी आपल्या पातका वरवीं कंतीन बुडोवन कश्टना तो बागी. त्या खातीर तुजो दोळो बरो आसा तर तुजी दिश्ट बरी आसा तर सगळो उजवाड जावन आसा. आनी तुजी दोळच एक काळोख जालो जाल्यार तो काळो कितलो भयानक आसचो ना म्हणटा स्वामी जेजू. आनी त्याच प्रमाणे ज्या मनशाचे अंतस्करण ताचेर आरोप लायना आनी जाणें आपलो बरवसो सांडूंक ना तो निजाकी बागी. तो मनीस आपल्या उतरांनी गुन्यांव करिना आनी आपल्या पातकोरी कंदीन बुडोवन कश्टना तो बागी. आनी ताका म्हणटा आमी डिवायन तरान आमी भोव दैवीक तरान आमचें चिंतप मांडून हाडचें. जे चिंताव कसले चिंतपाक सकत दिता त्या प्रमाणे आमची उतरां जातात, त्या प्रमाणे आमचे करण्यो जातात. कित्याक पयले आठवचें जावन आसा चिंतप आनी थंय जावन सगळें वळटा म्हणटात. त्या देखून आमच्या जिवनांत चिंतप बरें करया. मोगाच्यान बोवापुरबायचें चिंतप आमी रस्ता आसतना आमचे थंय तसली रूच एकामेकाक आमी साकोवंक शकतले. आमचो फादर विजय मिनेज ऑफ हॅपी मेमरीज मरण पावल्यात, देवादीन जाल्यात. आनी तांची रूच म्हाका दी म्हणली एक कोवळी आसा. रूच म्हाका दी म्हणल्यार कोवळेंत ताणें उसारची उतरां भोव मोवाळेचे जावन आसात. आनी खंयच्याची रूच म्हाका दी ते अशें ते गायतात. रूच म्हाका दी तुज्या मोगाची, रूच म्हाका दी तुज्या आत्म्याची, रूच म्हाका दी म्हज्या जेजूची, रूच म्हाका दी तुज्या कोरपेची. पळया रूच म्हाका दी तुज्या उतरांची, रूच म्हाका दी तुज्या सताची, रूच म्हाका दी उजवाडाची, रूच म्हाका दी पवित्र आत्म्याची, रूच म्हाका दी तुज्या मोगाची. पळया अपूर्वाची उतरां. रूच म्हाका दी, रूच म्हाका दी तिच्या पवित्रपणाची, रूच म्हाका दी त्याच जेजूची, रूच म्हाका दी त्यात देवान रचलेल्या हर एका भुरग्याची. जांग पुरो हे भुरग्यांनी चुकोन पडल्यांत, आमी चुकोन पडल्या जाल्यार देव आमकां परत आपयता. कशें आदामाक 4 सवालां द्वारे ताणें पाटी आपयल्लें गी
तेच प्रमाणे हर एका भुरग्याक तो आपयता. तर मोगाचें न्हू आमचे चिंतप भोव मोगाचें करूंक, आमचे चिंतप पॉझिटिव्ह करूंक आसा पावर आमचे थंय. तो पावर खंयचो आमी दिता त्या प्रमाणे आमचे चिंतप जाता. सो म्हजे थंय आनी तुमचे थंय आसलो तो पॉझिटिव्ह पावर आमी चिंतपा दिला तर न्यूट्रल आसलें चिंतप पॉझिटिव्ह जातलें, धनात्मक जातलें, बरें जातलें आनी आमी बऱ्या चिंतपाची भुरगीं जावन एकामेकाक भोव अपुरबाय तरान देवान रचलेल्या प्रमाणेच दैवीक दोळ्यांनी आमी पळयतल्या एवरीथींग वील बिकम परफेक्ट फॉर अस. इम्परफेक्शन वील नॉट बी अ प्रॉब्लेम. कित्याक देवान रचलें हर एक बरें आसलें. वॉट एवर गॉड हॅज क्रिएटेड इज गुड. सो दॅट इज द पॅराडायज. आनी तें जावन आसा सर्गींचें दायज, तें जावन आसा एदेन बाग. आनी त्या एदेन बागेंत आमी आज आसतना बरें चिंतप आमी रचया. दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनल सगळ्यांक बोवापरबायचे देवाचे उतर ते दिवन आसात. आपल्या हर एका दिसा आनी राती म्हणल्या बरें वावरून आसात. देवाचे आशिर्वाद तांचे वयर आमी मागता आसतना हे सगळे कोण विक्षण करता तुमचे वरी देव काकूदार मोळ्या असो आनी दाळ असो बाप जायते बरें म्हणून तुमकां हाडून दी. आमचे चिंतप आमी पॉझिटिव्ह पावर दिवन दैवीक तरान डिवायन थिंकींग करून एकामेका सांगता मोगान जियेत आसतना एकामेकाची रूच साकोंक हांव तुमकां आपोवणें दितां. आमेन.